नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मिशन गंगाक नीट युक्रेनांतल्यान 10,000 विद्यार्थ्यांक हाडले। फुडल्या 2 दिसांत आनीक 7,500 जाणांक हाडपाचो प्लान। आनीक 3 गोंयकार पावले। लोकतंत्रीक संस्थांचो मान राखात। सत्तेची पाळी ह्या मेरेन पाशेस बाळगात। जनमताचो कौलाचो आदर राखात। उपराष्ट्रपतीचो गोंयांत आयिल्ले कडेन लोकप्रतिनिधींक सल्लो। काँग्रेसीक उमेदवारांचेर विश्वास ना। निकाला आदींच बे। फोन टॅपिंगाचो बेठोच बोवाळ। मुख्यमंत्र्याचो थमणो। कर्नाटकाच्या म्हादय पावर प्रोजेक्टाचेर खंय केंद्रा कडेन घेतले हरकत। मोपा एअरपोर्ट लिंक रोडाच्या भूंयसंपादना आड याचिकेचो 25 मार्चाक निकाल लावपाची कोर्टाची तयारी। एअरपोर्टाचे बरे कनेक्टिव्हिटीक लिंक रोड जायच पर्याय न केंद्राचो युक्तिवाद। संसड्यावेले कोयराक उजो आटापा येता म्हणसर 2 माखनाक मार। ट्रान्सफॉर्मरय पेड्ड्यार। प्लांटावेल्या कचेरेच्या रुमांतय उजो। नगराध्यक्ष म्हणटा लायटीच्या खातें जबाबदार। पेडणे कासरवाळणे बैलपाळ न्हंयत मानगी लागली मोरूंक। 2 दिसांत 3 मेली। न्हंयच्या वाठारांत मशिनरीची एक्टिव्हिटी। मानग्यांचेर मर लोकांक दुबाव। युक्रेनात आडकल्ल्या भारतीय विद्यार्थ्यांक हाडपाचे मिशन गंगाक नीट 40 फ्लायटींनी 10,000 भुरग्यांक उखल्ले। 2 दिसांत आनीक 7,500 जाणांक एअरलिफ्ट करपाचो प्रायव्हेट फ्लायटी आनी एअर फोर्साचो प्लान। 19 गोंयकार युक्रेनात आडकल्ले। 9 जाण पावल्यात। रातीं 3 हाडले। एकलो दाबोळे, दुसरे बाणावलेचे, तिसरो पणजे सांतिनेजचो। तो दिल्ली आसा। So if you count these 16 flights that we are planning over the next 24 hours, with that will take it to what? 64 flights by tomorrow around the same time. We think with this, the vast majority of Indians who have crossed over from Ukraine would have returned back to India. Moving on to what's happening on the ground, let me focus attention on Kharkiv and Sumy, which have been obviously of interest. Western side, I'm happy, and I'll come to that in a minute. I think it's improved and it's quite normalized. I just wanted to emphasize that we will continue this process with the buses as we can get it. Please do remember, this is the conflict zone. Many of the buses are utilized by the army, by other authorities. So whatever we can get, there are shortages of drivers, petrol, whatever. But we will try this. गोयचे 19 विद्यार्थी युक्रेनात आशिल्ले। तातूंतल्या 9 जाणांक हाडले। आदीस राती आनीक 3। NRI आयुक्तान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दाबळेचो मिहीर पांडे आनी बाणावलेचे जेलिफा घोष रोमानियासान गोंयांत पावली। सांतिनेजचो साफान आल्मेद दिल्ली पावला। Yeah, very much intention. Like her father is in UK, he was also panicking. We were also here panicking. I've got 2 more daughters, son, my old mother. So like we were just praying to God for her safe return to home. Came back, there were sirens everywhere. So as soon as the sirens started, like all our people from the hostel had to go in bunkers. So for 2 nights and 2 days, this was the situation over there. Every time there were sirens, very loud. It was very scary. So we spent 2 nights in the bunkers, and it was very crowded there. Then on the 3rd day, we tried to contact the Indian embassy, but they said not to go to the borders because the situation was very scary. And we went to the western border near Romania. So at the border, the situation was very traumatizing because there were like 2,000 to 3,000 people there. It was all a stampede. And Ukrainian soldiers, Indians have passage din ahle. They were only allowing Ukrainians to go. Goa government and कशी help केली तुमका? Goa government, the NRI director from here, Anthony, he kept calling and asking where you are. Like he kept asking about me. And they were at Delhi airport. There was someone to pick me up from the Goa government. Then after staying 12 hours in the line, we finally crossed the border. But once we crossed the border at Romania,
Then the embassy helped us. The embassy arranged shelters and buses. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकतांत्रिक संस्थांचो मान राखात. सत्तेची तुमची पाळी ये मेरेन पाशेंस बाळगात. जनमताचो कौलाचो आदर राखात. उपराष्ट्रपती नायडूचो गोंयांत आयिल्ले कडेन लोकप्रतिनिधींक सल्लो. राजभवनात दरबार हॉलाच्या उक्तावणाक बीजेपीचे फुडारी धरून मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी, मोगो तृणमुलाचे फुडारी हाजीर. 18 कोटी मोडून 2200 स्क्वेअर मीटर सुवातीचो 1000 लोकांचे ताकीचो नवो दरबार हॉल. राजभवनात नवो दरबार हॉल. ताळगावच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा उपरांत इंडोर 1000 लोकांच्या ताकीचो दुसऱ्या नंबराचो हॉल. तातून मेन हॉल, VVIP लॉन्जाकूय वेगळी सुवात. प्रकल्पाचेर 18 कोटी खर्च. उक्तावणाक उपराष्ट्रपती संसदेंतल्या परिस्थितीचेर उलयलो. लोकप्रतिनिधींक शिस्तीची 4 उतरां. बौद्धीक आयकूंक सुवाळ्याक गोंयचे बीजेपी वाले, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी मगो TMC वाले आशिल्ले. सत्ते खातीर पाशयेंस बाळगात. जनमताचो आदार राखात म्हूण उपराष्ट्रपतीचो सल्लो. And then if you don't like a government, you have to be patient. You can educate and agitate peacefully and wait for your turn. We must have patience to respect the mandate of the people. This should be borne in mind by all political parties. And violence, physical violence, should be totally avoided. I always say in Parliament and also in public speeches, you want to propose, let the government propose, let the opposition oppose, let the House dispose. Either you talk out or walk out. Don't allow break out of the institutions. This is my advice on this occasion to all the countrymen, to all the people across the country. See to it that we maintain standards, follow the ethics, and do justice to our duty, thereby doing justice to the people of the country. नाव उल्लेख करीनासतना नायडून युक्रेनाच्या संघर्षाचो विषय काढलो आणि कम्युनिस्ट आणि त्यांच्या विचारवादाचेर बाणूय मारले. With all its resources, we never attack any country because we don't believe in colonialism. We don't believe in expansionism. We believe in surveying and asking the world. We are seeing what is happening around the globe. These expansionist ideas and the tensions created thereby and the conflicts that are occurring and misery happening to the people of that region. We should all really commit ourselves towards universal peace because peace is the prerequisite for progress. राज्यपाल गोयच्या गावगिरे वाठार आणि या पर्यटनाचेर उलयलो. Goa has covered more than 100 villages. You can say beautiful villages. Always tourism is concerned. According to my limited 7 months experience, only people are attracted to the city and the beaches. But our villages are concerned. On the basis of my experience, I can say that our villages are more beautiful than any other places, the town places. 18 कोटींचो हो दरबार हॉल प्रकल्प निर्धारित वेळेत तडीक लावपी अधिकाऱ्यांचो बहुमान या सुवाळ्यात झालो. नव्या सरकाराचो सोपूत विधी नव्या दरबारात. हो हॉल फक्त सरकारी कार्यावळी आणि सुवाळेच न्ही जाल्यार हेर कार्यावळींक मुक्त करपाविशीं राज्यपाल उलयला. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि तुळशीदास च्यारी. काँग्रेसीक तांच्या उमेदवारांचेर विश्वास ना. निकाला आदींच बे म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो थोमणो. विरोधी फुडाऱ्यांचे फोन टॅप करतात, बीजेपी स्तुपिंग करता म्हणून काँग्रेस बोवाळ मारता. ताचेर मुख्यमंत्र्याची ही जाप. म्हादयचेर कसलेच प्रकल्प उबारूंक दिवचे ना. कर्नाटकाच्या DPRक गोंयची हरकत केंद्राक कळीत केल्या म्हणून मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. वेंचणुकेचो निकाल तेंकता तशें नवे सरकाराचे स्ट्रॅटेजीक तेजी. वेगवेगळ्यो शक्यताय मतींत धरून सध्याचो सरकार पक्ष आनी विरोधकूय कामाक पेटले. अपक्ष आनी युती पक्षांच्या आमदारांक ब्लॉक करूंक फिल्डिंग लावंक सुरवात. काँग्रेसीन बीजेपीचेर फोन टॅपिंगाचो आरोप केलो. मुख्यमंत्री म्हणटा काँग्रेसीक जिखपाची खात्री दिसना.
काँग्रेसीक कांय काम उरोंक ना आनी तांकां आपल्या जे कॅन्डिडेट उबे दवरला तेंचेर विश्वासूय दवरूंक ना. म्हणजे स्पेसिफीक म्हणल्यार कोणाचो फोन टॅप केला जाल्यार तेंच्यांनी DGP कडेन कंप्लेन दिवची, तेजी थॉरो इन्क्वायरी जातली. ओके, नाका जाल्ले बेश्टे नाहक आरोप करपाची. ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामत आनी हेका गिरीशाक मायकल संवय जाल्ली आहा. तांच्यांनी हार आपली मान्य केल्या रिजल्ट लागच्या पयलीं आनी म्हणून लोकांचें लक्ष डायवर्ट करपा खातीर अशा पद्दतीचे आरोप ते करीत आसा. म्हाका दिसता लोकमत हे भारतीय जनता पार्टीच्या वाटेन आसा. येता त्या 10 तारखेक ताची आमकां प्रचिती ही बेगिनात बेगीन येतली आनी निश्चित रित्या भोवमत भारतीय जनता पार्टीक मेळून भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जातलें. कर्नाटक म्हादयचें उदक वापरून हायड्रो पावर प्रकल्प तडीक लावंक सोदता. म्हादय हायडल पावर प्रकल्पाक कर्नाटकी सरकारान बावटो दाखोवनूय जालो. विचारल्यार मुख्यमंत्री सांगता कसलेच प्रकल्प जावंक दिवचे ना. कर्नाटकाच्या DPRाक केंद्रा कडेन खंय हरकत घेतल्या. कर्नाटकाच्या म्हादईच्या बाबतीत तांच्यांनी जो इंटरनली त्यांचो DPR जो रेडी केला त्या DPRच्या संदर्भात आमचो कन्सर्न आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक रेज केला. तांकां अकॉर्डिंग टू द म्हादई ट्रिब्युनल जी परमिशन्स घेवपाक जाय तांकां आमी ऑब्जेक्शन्स रेज ऑलरेडी केल्ले आसा. ह्या फुडें तांकां खंयचेच परमिशन्स ना तेंच्या जो प्रोजेक्ट ते पावर प्रोजेक्ट करपाक सोदता ताकाय परमिशन मेळची ना हाची आमकां खात्री आसा. मायसेल्फ आनी म्हजी पुराय एंटायर टीम कन्सल्टंटा पासून इंजिनियर सगळे जाण मायन्युटली मॉनिटर करता आनी निश्चित रित्या कर्नाटकाचो कसलोच हेतू जो आहा हो साध्य जावचो ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी शिरीष कुंकळकार. संसड्या वेल्या कोयराक उजो मोठो लूट. फायर ब्रिगेडीक उजो आटापा येता म्हणसर 2 माखनाक मार बसलो. ट्रान्सफॉर्मरूय पेड्ड्यार. प्लांटा वेल्या कचेरींतल्या एका रुमाकय उजो पावलो. मोठें लुकसाण. नगराध्यक्ष म्हणटा घडलां ताका लायटीच्या खातें जबाबदार. संसड्यार कोयराचो विलो लावंक कळाव म्हूण 2 दिसां आदीं हायकोर्टान कॉन्ट्रॅक्टराक उजरायल्लो. दनपार पारार सोनसड्यार कोयराचे राशीक उजो. कडकडीत वतार नेटान सगळ्याक पातळ्ळो. फायर ब्रिगेडीन धांवपळ करून आटापा हाडलो. मात धग चालूच. नगराध्यक्ष म्हणटा घडला ताका लायटीचे खाते जबाबदार. हाय टेन्शन वायरीचो स्पार्क घेवन खंय उजो लागला. This fire is caused because of this high tension wire. The high tension wire एक spark आयलो ही आनी ते वायर बोल्ट जालो ब्रोक डावन जालें आनी ही हेजे घासात पडलो. बट 11:30 it was the fire तिलो नासलो ही स्मॉल आसले. बट आफ्टर दॅट इज स्प्रेड आउट जालो पाहिजे बिकॉज इट ड्राय ड्राय वे सगळे. We had requested in 2019 to the electricity department to shift this high tension wire. The municipality had requested, we have written a letter to them also asking to shift. But now they have not listened to, they have not replied to our letter also. प्लांटा वेल्या माकनांकूय उज्याचो धग. प्लांटाचे कचेरींतल्या एका रुमातूय उजो पावलो. लुकसाण बरेंच जालां. लॉस भरपूर जाला. लॉस भरपूर. बेरिंग मिशिनां 1-2 कितें म्हाका दिसता 2 फेल जाली. उज्या उजो लागलो. ट्रान्सफॉर्मर केले. तुमच्या ऑफिसाक ऑफिसाक उजो लागला. हांगा ऑफिसाक लागला. भितर सिलिंडर आशिल्लो तो सिलिंडराक सेफ करपाक लागून उदक मारला. उदक मारून तें जालां. पूण आतां कितें जाता हे पोना एक फावटी उदक घेतलो जायत तो आनी 2-4 दीस म्हळ्यार काबार जावंक ना. लास्ट टायम जालें तेजे परत चड हेवी उजो लागला. वाऱ्याचेर दोना एका देडा जाले वाऱ्याचेर आनी चड उजो वाडलो. आनी अजून उजो कंट्रोलार येयला ना. ना सद्या तरी हे 2-3 गाडयांनी म्हळ्यार कंट्रोलार थोडो येयला. सोनसड्या वेल्या कोयराचो विलो लावंक कळाव लागता म्हूण 2 दिसां आदीं हायकोर्टान कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीक उजरायल्ली. कोर्टान वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळा कडच्यान स्टेटस रिपोर्टूय मागिल्लो. ऑर्ड दिवन 48 वरां भितर हें उज्याचें प्रकरण. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी भीमा पाटील. मोपा एअरपोर्ट लिंक रोड बांदूंक हायवे कायद्या सकयल केल्ल्या भंय संपादना आड आव्हान याचिका निकालांत काडूंक हायकोर्टान 25 मार्च थारायला. लिंक रोडा खातीर भंय संपादनाची गरजच नाशिल्ली. रायट टू फेअर कंपेन्सेशन कायद्या प्रमाण जमीन संपादीत जावंक जाय आशिल्ली म्हूण याचिकादार जमीन मालकांचो दावो. केंद्र सरकार म्हणटा एअरपोर्टाचे बरे कनेक्टिविटीक लिंक रोड जायच आनीक दुसरो पर्याय ना. मोपा लिंक रोडा विशीं याचिकांचेर आर्ग्युमेंट आयकून हायकोर्टान 25 मार्चाक निकाल लावपाचें थारायला. Petitioner's contention is twofold. One is that there couldn't have been an acquisition under the National Highways Act, and second is that these are command CADA areas,
which are being used as agricultural properties. So therefore there was no possibility of acquiring them. Now there is an existing road which is being widened and acquisition proceedings in respect of those are already going on. So there is no need for this new road at all. Or the alignment which is proposed earlier given in the EC which was obtained, that ought to be followed because that causes less destruction of agricultural lands, cashew plantations. So what is being fought over in these petitions are basically just not the livelihood but the very way of life of these petitioners is being affected. Now the matter is fixed for final disposal on 25th of March. केंद्र सरकार म्हणटा फिर्यादींचो दावो सारको ना. एअरपोर्टाचे बरे कनेक्टिविटीक प्रस्तावित लिंक रोड सामकोच गरजेचो. तज्ञ समितीन बाकीच्या पर्यायांचोय विचार केल्लो, मात होच बरो पर्याय. रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन कायद्या प्रमाण लुकसाण भरपायचो विचार करतात. विरोधक सुवातीर वचून कामात आडखळ हाडटात अशें करप न्ही. Court did not really take into consideration that content because we made a statement that the petitioners are before court. See, what happens is there are about 70-80 petitioners here in 3 different petitions, and totally affected people are in thousands of across 5 villages. So we cannot really say who's objecting at site and who's not objecting at site. We are before the court, so we don't have any reason to stand there till our matter is decided before the court. वारखंड नागझर पंचायतीन कामाक स्टे ऑर्डर काडिल्ली. ताचेर बिल्डर कंपनी पंचायत संचालनालयात गेल्या. सुनावणी 15 मार्चाक. सरपंच म्हणटा सुनावणी बेगीन जावंक जाय. 15 मार्च म्हणल्यार खूपच फुडें दिसता. तशेंच जे लोकांच्या म्हणण्यानुसार ते अशोक बिल्डकॉन हे काम करता ते कंपनीक आमी स्टॉप ऑर्डर काडलेली, स्टॉप नोटीस काडलेली. ते ऑर्डरीचेर ती अशोक बिल्डकॉन तेणे आमकां आपले रिप्लाय दिल्लो, डॉक्युमेंटय केल्ले. त्या भायर ते अशोक बिल्डकॉन डायरेक्टर ऑफ पंचायत अपील केली आनी आमचे स्टॉप ऑर्डरीक डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन एक्स पार्टी स्टे दिले. जी आमची नोटीस आसली ती स्टॉप ऑर्डर ते ऑर्डरीक तेंच्यांनी स्टे दिल्या आनी आमकां हियरींग दवरल्या 15 मार्चाक, ह्या म्हयन्याच्या 15 मार्चाक. त्या हेचेर आमी आयज पंचायत बोर्डान मिटींग आमी एक एडवोकेट नेमून ती केस आमी लडोवची आनी आमची बाजू मांडची. तेच्या खातीर हे आमचे स्पेशल मिटींग आनी ते आमी एक ठराव घेवन आमी ते केला. म्हाका दिसता डायरेक्टरान आमच्या एक्स पार्टी जी ऑर्डर काडल्या, ओके हा ऑर्डर आपूण तो टायम पिरियड घेतलेलो आहा तो म्हाका तरी दिसता चड 15 तारीख म्हणजे चड घेतलेलो आसा. तो जर एक 2-3 दिसांनी जर दिल्लेले जाल्यार आमकांय आमची बाजू मांडपाक बरें जाल्लें आनी लोकांकय न्याय बेगीन मेळटलो अशें दिसता. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि महेश गाडी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. डायसेसन ही अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था. थंय क श्रेणी नोकर भरतेंत सरकाराचो हस्तक्षेप बरोबर न्ही. सरकारी परिपत्रक डायसेसनाक लागू जायना म्हणून संस्था हायकोर्टांत पावली. याचिकेत गोंय सरकार, शिक्षण आनी कर्मीक खात्यां प्रतिवादी. कर्मीक खात्यान क श्रेणी नोकर भरतेंत लेखी परीक्षा सक्ती केल्या. गरज आसा थंय शारिरीक परीक्षाय घेतले म्हूण परिपत्रक. डायसेसनाक मान्य ना. केस 14 मार्चाक. पोन्ने गोंयच्या वादग्रस्त बांदकामाचेर कारवायेचें कागदी घोडें कोर्टांत पावलें. केस पंचायत संचालका मुखार. याचिकादाराचे पंचायतीचे अर्दीक आव्हान. सध्या केशीची सुनावणी चलता तो मेरेन कारवायेक स्टे. सेव ओल्ड गोवा कमिटीन कॅविएट घाल्या. कॅविएटाचो फुडार मॅरिटाचेर. तिनूय पक्षांची बाजू आयकून निकाल लागतलो. सुनावणी 5 एप्रिलाक. गॉर्वस इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज मॅटर आयज घेतलेलो. सो ताचे 3 पार्टी आयिल्ले हांगा. अपिलंट आयिल्लो, तातूंत रेस्पॉन्डंट पंचायत आनी तातूंत एक इंटरव्यू कॅविएटर आसा. कॅविएटर जो आसा पळय ताणें आमचे कडल्यान टायम मागून घेतलो. सो ही इज फायलिंग द एप्लिकेशन इंटर्न द मॅटर एंड अकॉर्डिंगली ही हॅज सॉल्व द टायम. कॅविएटर सेव ओल्ड गोवा जे कोण लोक आसा पळय तांचे. सो अकॉर्डिंगली द टायम वॉज ग्रांटेड टू हिम एंड द नेक्स्ट डेट हॅज बीन फिक्स्ड ऑन एप्रील, 1st week of April. Okay, next cases will be heard on the 5th of April.
So till that period, the Panchayat cannot act on the demolition? No, that cannot be. That Panchayat issued the order. That order has been challenged by the concerned appellant before this court, and this court will take action. Whether what Panchayat says is correct or what the appellant says is correct, that will be decided after hearing all the parties. The request is made for implement on behalf of Save Goa committee, and the request is made. The court has granted the time to file application for proper implement application and fixed it on the 5th of April. So we will file the proper application implementing and bringing out to the authorities notice all the illegalities which are being committed by the appellant, and file our proper application, and we will bring to the notice. CZMPची रापणकारांक धाकधूक. CZMP ड्राफ्ट प्लानात घाल्ले पोर्ट लिमिट्स काडून सँड ड्युन्साच्यो सुवाती दाखोवच्यो म्हणून गोंयच्या रापणकारांचो एकवट मागता. केंद्र सरकार GCZMAचें आयकना जाल्यार खंय रापणकारांच्यो संघटना दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरूंक तयार. रापणकारांचे एकवटाची CZMAक फिर्याद. शापोराचे नुस्तेमारी प्लाना आड एकठांय जाले. गोंयचे न्हंयचे राष्ट्रीकरणाचो विशय चालू आसतनाच केंद्र सरकार दर्यादेगूय ताब्यात घेवंक सोदता म्हण रापणकारांक दुबाव. काणकोण सावन सुमार 500 वयर नुस्तेमार लोक पणजे GCZMAच्या ऑफिसांत पावलो. काणकोण मार्केट सामसूम. पणजे वचून एनवायरमेंट ऑफिसाक रेडकर सर आसा, रेडकर सरा कडेन आमी आमचो जो पोर्ट लिमीट आसा CZMAत लादलो आसा तेजेर आमी ऑब्जेक्शन घालपा खातीर एक मेमोरंडम दिवपा खातीर गेल्ले. तेन्ना आमचे बरोबर GREचे अध्यक्ष, गोवा रापणकारांचो एकवट, तशेंच अदर 15 सोसायटी आसले की जो हो पोर्ट लिमीट तर येयलो जाल्यार आमकां खूब म्हारग ठरपाचें आसा. सो कंप्लीट गोवा कोस्टल बेल्टाक, कित्याक आमचे जे पोर्ट आसा ते आमचे सगळे ह्या दर्याचेर डिपेंडींग आसा. कोण आमचे फिशरमॅन फिशींग करता, दुसरे आमचे ट्युरिजम आसा ते वॉटर स्पोर्ट करता, डॉल्फिन ट्रीप मारता, कायाकिंग करता. लास्ट एक तांकां आमी शिटकावन दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तेन्ना आमी आज घरांतल्यान एक मनीस गेल्लो, सपोज हे अशेंच तर उरलें आनी तेमी तो पोर्ट लिमीट विड्रॉ केलो जाल्यार प्रत्येक घरांतलो आमी कितले आसा इतले लोक, घरांतले लोक आमी सगळे रस्त्यार येवपाक एक पाटी फाटी सरचे ना. I will take up this issue. हांव आतांच वयता सेक्रेटरीएट बसता, CSA कडेन बसता. फाल्यां आमकां तरी अपॉइंटमेंट तर फाल्यां दिता सुद्दां आमी वचपाक जाता. हांव उलयता तुमचे आतां ग्रीवेंस दिता जाल्यार उलयता कमिटी विल कम अलोंग ते जाल्यार हांव उलयता. CSA म्हाका आमी सांगला यू डोंट फायनलायज द प्लॅन टील वी आय आस्क यू टू गो अहेड. शापोराचे नुस्तेमारूय CZMPच्या प्लाना आड एकठांय. जर हो इम्प्लिमेंट जालो कायदो जाल्यार फुडें जे दर्याचे धडेक जे लोक आहा विथीन 50 मिटर तेंच्यांनी सांगला, जावं 150 मिटर म्हणटात, तेतून तेंच्यांनी जे स्ट्रक्चर्स जे पळय घरां आहा, जे बोट्स पार्किंग आहा, जावं सँड ड्युन्स, जे जितके आमी ऑलरेडी CRZाक दिल्ले हे स्ट्रक्चर्स आहा ते आमी मेन्शन करून दिल्ले की हे स्ट्रक्चर्स आहात. जो पर्यंत ते स्ट्रक्चर्स ते प्लॅनाचेर येना तो पर्यंत आमचे जे कोस्टल बेल्टाचे खंयच्याच लोकांचो हेका सपोर्ट आसना म्हणून. हे रिस्पॉन्सिबल आहा विलेज पंचायत, तेंच्यांनी लोकां पर्यंत जे विलेजींनी जे वॉर्ड आहा, कोस्टलाक जे लोक आहा तेंचे कडेन येवन प्रत्यक्षान तेंच्यांनी रियलिटी जी कितें आहा थंय स्ट्रक्चर्स आहा ते पळोवंक जाय आसले. थंय स्ट्रक्चर आसा वो ना ते लोकां कडेन अवेरनेस क्रिएट करूंक जाय आसले आनी त्या उपरांत तेंच्यांनी ते सजेशन गव्हर्नमेंटाक धाडूंक जाय आसले. हे पंचायतीन धाडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विमल, किंगफिशर असल्या कंपन्यांनी बेती वटेया मांडवी न्हंयदेगेर लायिल्ले होर्डिंगांनी गाडयो चलयतल्यांचे खंय लक्ष हालता. एक्सिडेंट जावंक शकता. हायकोर्टान ताचेर PILची सू मोठो केल्या. केस 1 एप्रिलाक दवरल्या. हे होर्डिंग कायदेशीर काय ना ते एफिडेविटार सांगचे म्हणून महापालिकेक प्रतिवादी केल्या. कायदेशीर न्ही जाल्यार ते कित्याक काडूना तेंवूय खंय स्पश्ट करचें. पेडणे कासरवाणे बैलपार न्हंयत मानगी मरतात. 2 दिसांत 3 मेली. थंय चालू आशिल्ले मशिनरीच्या कामाक लागून न्हंयतली जिवावळ ना जायत चल्ल्या. 2 दिसां फाटीं 2 मानगी मेल्ली. ती पळोवंक म्हूण गेल्ले कडेन 3रे सापडले. थंयच्या कामाक लागून न्हंय सामकी खोदूळ जाल्या
मानग्याक शवेलाच्या बकेट लागलां आसतलें म्हणून दाट दुबाव। सकला 2 क्रोकोडायल मेल्लेले ते पळोवपाक म्हणून येल्लेले ते म्हाका दिसता काल सांजे थिंगार आसलेले आतां पयलें ते ना तेणी कितें उडयले काय व्होंवन गेले कितें जालें काय खबर ना। ही आतां एक लायव्ह तुमकां हांगर एक आहा आतां पळयला तुमी हांगर आहात ती तेची। आनी हेच्या पयलीं नुस्त्याक आमचे व्हडले चणक म्हूण हे खवळ म्हूण मळवे नुस्त्याक बी ते सगळे मरण हांगर पडलेले आसले। काल आमी सांजे पयले सामके हांगर आसले फक्त आमी मोबायल हाडूंक ना म्हणजे तो व्हिडिओ आमी काडूंक ना। हेंचे डेलीचे चल्लेले आनी हे सारकेच हेंच्यांनी बकेट लागलेली आहा ताका हे मगर ती जी आहा न्हू हांगर तिका बकेट लागल्या आनी ती बकेट लागान मेल्लेली आसा शेवळ्याची। आनी हे उदक हेचे जे उदक येयला न्हू हेचे डस्ट उदक हेचे फ्रेश उदकान ताका लागून हेंचे नुस्तें आमचे मेल्लेले आहा न्हंयचे। आनी हेच्या फुडें म्हाका सांग नुस्तें आतां न्हंयेंत खंयचें म्हणात फाटल्या फुडल्या भुरग्यांक आमी काय म्हणून दाखोवपाचें नुस्तें हितून आसलें म्हूण दाखोवपाचें काय नसलें म्हूण सांगपाचें। इतके दीस आराडटा की हयसले गडूळ पाणी जावन हे नुस्तें मरता ते नुस्तें पकडपी ती हुदा म्हणटा आमी तांकां ती मरतली सो मगरी मरतले अशें आमी इतके दीस आतां आरडत आहा। इतके गडूळ पाणी जाल्ले आहा ते आमी फोटो सुद्दां काडले तेजे आनी दाखयल्ले आहा। गेल्या हेका 2 दीस जाले मगरी 2-3 मेल्ले पूण हय ते आतां भरती येता ते होऊन गेले आनी ही आतां ऑलरेडी एक खंय मेल्ली आहा ती जी खंय वयर चडटा मातयेचेर तेजे ते बकेट लागून तेच मेले अशें दिसता कित्याक ते मगरी वयर ऑलरेडी हे मातयेर बी भोंवता पूण म्हाका दिसता ते बकेट लागली तेंचे शवाळ्याची आनी मेल्ली आहा। अशी जर हे मगरी प्राणी जर हे नुस्त्यातले मरांक लागले जाल्यार कितें करपाचें भविश्यांत हे कितें आसतलें न्हय हे जीव जंतू सगळे मरणूच वयतले। आतां हे बघ इतले गडूळ जाले की तांकां बिचाऱ्या त्या जीव जंतूंक श्वास सुद्दां घेवपाक मेळना आसतलो ह्या उदकांत तेन्ना लोकांनी जागे जावचे अशे हे आमचे जर प्राणी मरांक लागले जाल्यार कितें जातलें तेन्ना लोकांक मातशी जाग येयना कितें चल्लें हें आतां हेचेर येवन फॉरेस्टान येवन पळोवपाचें आनी हेचो पंचनामो करपाचो इतकेच तांकां मागता। जनरल सुनीत रॉड्रिक्स गेलो 88 वर्सांचेर ताका मरण आयलें। राज्यपाल पिल्लय तशेंच लश्कराचे मुखेली जनरल नरावणे आनी सेनेच्या हेर रँकाच्या अधिकाऱ्यांनी रॉड्रिक्साच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायतना ताका आर्गां ओंपल्यांत। जनरल रॉड्रिक्सान राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचो वांगडी पंजाबाचो राज्यपाल तसोच चंदीगडाचो प्रशासक म्हणूनय कारभार सांबाळ्ळा। सेवानिवृत्ती उपरांत तो पर्वऱ्या रावतालो। पणजे लागसार इस्पितळांत ताचेर उपचार चलताले। ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट बी सेफ देव बरें करूं।